सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां सगळ्यांक आयचे मिसाची भेटीन. आयची मिसाची भेट आमी भेटयता सोंपून गेल्ले डॉक्टर विल्फ्रेड मेनेझीस हाच्या आत्म्या पासत देवान ताका सर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटेंत मागुया. आमची जण एकल्याची मागणी देवा मुखार दवरुया आनी खेरीत भाशेन आमच्याच घोराब्यां पासत आमच्या राज्या पासत आनी आमच्या देशा पासत मागुया. सगळीं जीं कोण बरीं नात आनी आपणा पासत मागूंक लायला तांचे पासत आमी मागुया. जीं कोण आपलो जल्माचो दीस मनयतात, लग्नाचो दीस मनयतात, तांचे देवाचो आशिर्वाद मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. प्रिय भाव भयणींनो, भावार्थ बरवसो आमकां क्रिस्ती जिविताक भोव गरजेचो. आनीक आमकां आपल्या शिकोवणेन आनी आपल्या बरेपणान देव पेकोवणी दीत रावता. तरी पूण जायते पावटी आमकां हार जाल्ली आसा. आमचें मन, आमचें काळीज जायते पावटी घोट आमी केलां आनी देवाचो संदेश आमी चुकयला. असलें सगळें आमचें चुकीचें. देवा लागीं नेमिसाचे सुरवातेक बोगसणे मागुया. हांव पातकी सुरपतविदार देवा आनी तुमकां भाव भयणींनो, म्हजो गुन्यांव हांव चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान सारून वायटा धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान म्हजो अपराध, म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच सांकवार मरेक सगळ्या दिवतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां भाव भयणींनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सुरपतविदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवं. सुम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सुम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. सर्वेस्परा, शांतीच्या आनी प्रितीच्या बापा, सगळीं तुजीं भुरगीं मोगान आनी एकवटान जेल्लीं तुका जाय. दुस्मानकायेन आनी झगड्यांनी वेगळीं जाल्ल्यांक खऱ्या मोगान एकवटावचें विचित्र देणें बागेवन एलिझाबेथीक तुवें दिल्लें. तिची विनवणी मानून घे आनी आमकां खरेपणी देवाचीं भुरगीं म्हणचें भाग मेळचे खातीर शांतीन जिवंक आनी शांती खातीर वावरूंक आमकां कृपा दी. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजें सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासणाक. आमोस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. अमाजायेन बेतलियेच्या यादनिकान इस्रायलाच्या राजाक जेरोबोमाक असो एक निरोप धाडलो. इस्रायलाच्या घराण्या मदें आमोस तुजेर कोलपोला. तो सांगता त्या देशाच्यान आनीक सोंसूंक जायना, कित्याक तो अशें सांगूंक भोंवता. जेरोबा तलवारांनी मोडटलो आनी इस्रायल आपल्या देशांतल्यान पयस निराशी जावन वेतलो. अमाजान आमोसाक सांगलें, आरे बाकणारा, चल, जुदाच्या प्रांतान पोत्तून वच. तुंय तुजो ग्रास जोड आनी बाकीत कोर. बेतलियेंत आमकां आनीक बाकीत करूं नाका, कित्याक त्या राजाचो पवित्र जागो राष्ट्रीक देव मंदीर. आमोसान अमाजियाक म्हणलें, हांव प्रवादी न्हय म्हूण प्रवाद्यांचो पूत. हांव एक मेंढरो राखणो आसलो आनी रुमडा झाडांचो सांबाळणार. पूण सर्वेस्परान म्हाका हिंड राखपांतलो काडलो आनी म्हाका सांगलें, चल, म्हजे इस्रायल पोरजेक बाकीत कोर. तो सर्वेस्पराचें उतर आयक. तूं म्हणटाय इस्रायला विरुद्ध बाकीत करूं नाका, इजाकाच्या घराण्याचेर आड संदेश दिवं नाका. आतां सर्वेस्पोर सांगता तें पळय. तुजे बायलेक शारांत कोलवंतपण करचें पडटलें. तुजे पूत धुवो तलवारांनी मोडटले. तुजो गांव मापून वांटतलो. तुजे पोरयान मेल्ले जमनीर मोडटलोय आनी इस्रायल आपल्या देशांतल्यान पयस निराशी जावन वेतलो. देवाचें उतर हें.
जबाब सर्वेस्पराचे निर्णय स्वताचे सगळे नितीचे. जबाब सर्वेस्पराचे निर्णय स्वताचे सगळे नितीचे. सर्वेस्पराची समृद्ध सोर बरी जिवांची घोटाय. सर्वेस्पराचे नेम सदांच खरे नेणट्यांची जाणवाय. जबाब सर्वेस्पराचे निर्णय स्वताचे सगळे नितीचे. सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नितीच्यो काळजाचो संतोष. सर्वेस्पराचो हुकूम स्पश्ट उजवळ दोळ्यांचो उजवाड. जबाब सर्वेस्पराचे निर्णय स्वताचे सगळे नितीचे. सर्वेस्पराची भक्ती भोव पवित्र सदां तोखपाची. सर्वेस्पराचे निर्णय स्वताचे सगळे नितीचे. जबाब सर्वेस्पराचे निर्णय स्वताचे सगळे नितीचे. भांगरा परस निर्बेळ भांगरावन काळजाक ताची आस. मोवा परस पयणांतल्या मोवावन ओदीक ते गोडवे. जबाब सर्वेस्पराचे निर्णय स्वताचे सगळे नितीचे. उद्गार देवबाप आसलो जेजू सवे खुर्सार आपले वेंगेन पोत्तून घेवच्याक संवसार. मनशाक आपले वेंगेन हाडून आतां दोयेन ताणें आमचे आदीन केला. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. मातेवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजू दुसरी ओड्यार चडलो आनी पोलतोड मारून आपल्या नोंगरांत आयलो. त्या वेळार आंतरुणार पडलेल्या एका आरकाराक जेजूशी खाटीर घालून हाडलो. तांचो भावार्थ पळोवन जेजून आरकाराक म्हणलें, भिवू नाका पुता, तुजीं पातकां भोगसलीं. आनी हें आयकना फुडें थोड्या शास्त्र्यांनी आपणा भितर म्हणलें, हो देव निंदा करता. तांचें चिंतना ओळखून जेजून म्हणलें, तुमच्या मनान अशें वायट कित्याक चिंततात तुमी? तर रातलें खंयचें उदीक सोंपें? तुजीं पातकां भोगसलीं म्हणूंक वो उठ आनी चल अशें म्हणूंक? पूण मनशाच्या पुताक संवसारांत पातकां भोगसूची पदवी आसा म्हूण तुमकां दाखोवन दिवंक ताणें आरकाराक म्हणलें, उठ, तुजी खाट घे आनी घरा वच. आनी तो उठलो आनी आपल्या घरा गेलो. हें पळोवन लोक भियेलो आनी मनशाक असली पदवी दिल्या देखून देवाक तांणी वाखाणलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे. प्रिय भाव भयणीनो, आयचें देवाचें उतर शुभ वर्तमान सोंपलां थंय तावन सुरू करुया आमचो नियाळ. पातकां भोगसूची पदवी, बरें करपाची पदवी देवाक आसा. जाल्यार दुसरो भाग ताचो जो आयज जेजू आमकां खेरीत भाशेन उक्तो करून दाखयता, तो ही देवाची पदवी मनशांक दिल्ली आसा. आनी मनशांक म्हणटा तेन्ना ही पदवी दाखयल्या तो देवूच, पूण आमचे सारको मनीस जावन आयलोलो. देखून मनशान जेजू जें कितें करता तें आपणें करूंक जाता. तें करतलो जाल्यार जेजूचो खरो काळजान तावन पाटलाव करपाक गरज. आनी जो कोण जेजूचो खरो काळजान तावन पाटलाव करता ताच्यान ही पदवी, जी देवाची पदवी मनशांक दिल्या, ती घेवपाक जाता.
ही पदवी भाव भयणीनो जेजून दाखयल्या बोगसण्या वरवीं. ज्या मनशाक आर जाल्ल्याक जेजूशी हाडलेलो ताका जेजून म्हणलें तुजीं पातकां बोगसलीं. म्हणटच आर जी आमकां जाता, पॅरलिसीस जी आमकां जाता, कुडीची पॅरलिसीस आसा, मनाची आसा, आमचे एटिट्यूड्स जे आयज आसात तांकां आयज पॅरलिसीस जाल्ली आसा. आमकां दिश्टी पडटा ती आमचे दिश्टीक पासून आयज जायते फावटी पॅरलिसीस जाल्ली आसा. भाव भयणीनो, ही आर जी आसा ती जेजू काडून उडोवपाक पातकां बोगशिता. जाल्यार पयल्या वाचपान जरी तर आमी वचत आमोस प्रवादी. आमोस प्रवादी इज्रायल परजेक आनी इज्रायल परजेचे जे फुडारी आसात, राजा आसा, तशेंच याज्ञीक आसात, तशेंच वेपार धंदो करपी आसा, जे कोण गिरेस्त आसात, तांकां सगल्यांक एक कडक संदेश दिता. प्रॉफेट ऑफ सोशल जस्टीस, समाजीक नितीचो प्रवादी. आनी समाजीक नितीचो प्रवादी कसो अवनीत करतात तितल्याचेरूय आमोस प्रवादी खोर उलयता, खोरायेन उलयता. आनी ते खोरायेन जायते फावटी ते शिराप पासून दिता असो दिसता. जी खास्त पडपाची आसा ताचे विशीं सांगता. आनी हातूंतली एक खास्त जेरोबोआम राजा हाचे विशीं तो उलयल्लो. जेरोबोआम राजा तलवारीन मरतलो. जाल्यार भाव भयणीनो, जेन्ना कोणूय सोत उलयता वो एक प्रवादी उलयता तेन्ना थोडे जाणांक प्रवादीपण म्हणल्यार एक धंदो कसो, दुडू करपाचें वो पोट भरपाचें काम. हें आमी आयच्या पयल्या वाचपान हो बेतेलाचो जो याज्ञीक अमाजिया आसा तो ही उतरां उलयन दाखयता. तूं बेतेलान येयनाका, तूं जुदान वच, थंयसर तुजो गिरास जोड, थंयसर तुजीं बाकितां कर, थंयसर तुजें प्रवादीकपण जिये. जाल्यार भाव भयणीनो, दुसरे वाटेन आमोस प्रवादी. प्रवादीकपण म्हणटा तें आपणाचें पोट भरपाचें काम न्हू. पोट भरपाक म्हाका दुसरें काम आसा, हांव राखणो. पूण हो संदेश दिवपाक खेरीत देवानूच म्हाका धाडला. कित्याक परिस्थिती बिगडलेली आसा इज्रायलाची. राजा बिगडलेलो आसा, लोक बिगडलेलो आसा, याज्ञीक बिगडलेले आसात. आनी असल्या वेळार हो कडक संदेश दिवचे पासत देवान आमोसाक आपल्या वावरांतलो भायर काडून प्रवादी जावपाक हाडला. संदेश खूब खोर. आनी जो कोण ह्या संदेशाचेर आड वेता ताकाय खास्त. जशें त्या याज्ञिका विशींच जो आमोस प्रवाद्याक धांवडावंक सोदतालो ताकाय सांगलें तुजी पोतीन ती बीन एक आपुणूच एक प्रॉस्टिट्यूट कशी जातली. तुकाय ही खास्त पडटली, तुज्या भुरग्यांक खास्त पडटली. भाव भयणीनो, ही उतरां आयकूंक जायते फावटी आवगड. पवित्र पुस्तकान असलीं उतरां आसात जीं आमकां शिटकायतात. जरी तर आमकां जाल्ली आर, आमची वेगवेगळीं पातकां जीं आसात त्या पातकान ती आमची असोकताय तेन्ना देव बक्षिता. पुता तुजी पातकां बोगसलीं आनी बोगसणें मागी नासतना जेजून बोगशिल्लीं. पूण जो कोण आपली असोकताय आसा तीच आपलें स्ट्रेंथ जाल्ल्या भाशेन करता, आपली मिजास करता देवा मुखार, वो आपुणूच मन बदलूंक सोदिना जाल्यार खास. आयच्या दिसाक ही कृपा आमकां मागुया. आमी सगल्यांनी ओळखून घेवपाक आमची असोकताय, आमचे वडील जे आसात तांणी आपली असोकताय ओळखून घेवपाक, वा जें आपली लायफस्टायल आसा तातूंत जें कितें चुकीचें आसा तें ओळखून घेवन तें कुशीन भायर काडून उडोवंक. आमचे राजा आसात, आमचे रुलर्स जे आसात तांणी आपली हालचाल बदलूंक आनी जें कितें वायट आसा तें सोडून दिवंक आनी हे भाशेन एक खास्तींतलें सगलें निवारूंक आनी सगल्यांक जिवीत मेळूंक. हे भेटेन आमी आमचेंच जिवीत ह्या भेटवणेन आतां देवाक उबारुया. गायन घेऊया C26, पेज नंबर 39, C26. Me
म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आपल्या पवित्र सभेच्या नांवाक सर्वेस्पर मानून घेवन. सर्गीचे बापा, ह्या बलिदानान तुज्या पुताचो अप्रिमीत मोग भोक्तीपणी आमी समरमता. तातूंत वांटो घेवन तुज्या भक्ता वरवीं तुज्या आनी पेल्याच्या मोगान दिसान दीस वाडोवंक आमकां फावो कर. आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळयान सर्वताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. श्रेश्ठ सुगुणाच्या दादल्यांक आनी बायलांक उपजोवन दर एका काळार तूं तुजी पवित्र सभा नव्या बळान सुफोड करताय. तुज्या विस्वासी मोगाचेर तूं तांकां गोवाय करताय. तुजे सोडवणेचो फोड आमकां लाभच्याक तांचे उत्तम जिविताची देख आमच्या दोळ्या मुखार सदांच आसा आनी आमकां ती आपल्या मागण्यांनी आदार दितात निरंतरी. देखून सगल्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती संतोसान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पर तूं, स्वर्ग आनी संवसार तुज्या वैभवान उंचोगी विकास सोय सोय. सर्वेस्पराचे नांव येता ताका सोय, उंचोगी विकास सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्दाचो गोट पोरगोटुया. तुझ्या खुर्सानी पुनोची फोटोना पोरवी तुवेया कसुरी सोम्या संसाराच्या सोडोनाया आमची सोडो. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आखे प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बाग्योन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यात त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परचडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे भेटेक आयज हाजीर जाल्ल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माई सांगाती तिच्या पोती बाग्योन जुजे, बाग्योन धर्मदुता, बाग्योन जुजे वाज आनी बाग्योन फ्रांसीस शावेर आनी सर्व काळी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय
पवित्र आत्मेच्या एकपणान सुरपदवेदार बापा सुरवंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. तुजी पातखां तुका बोगसली, तुजे आंतरूण घे, उठ आनी घरा वच. भाव भयणीनो, सगळे तरेची आमची आर, आमच्या दिश्टीची आर, आमच्या एटिट्यूड्सांची आर आनी सगळे तरेची पॅरलिसीस जी आमी करून दवरलेली आसा आमकांच ती देवाच्या हातान घालुया आनी आमकां ही पेकोवणी दी आनी क्रिस्ती जिवितान सुडसुडीत कर म्हूण मागुया. बाराबर जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमच्या बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडून दिवं नाका, वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासूर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशेन वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबाटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजी खुशी परमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेतान राजवट चलयताय ससनाच्या ससना. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेले, तूं संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शेले, तूं संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शेले, तूं संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता. हे घडये तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवटा. तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका.
प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, भोव पवित्र जेवणान आमी वांटो घेतला देखून तुका आमी काळजान तावन दिनवासतांव. आनी जशें बागेंत एलिझाबेथीन थांबून आसतना तुजी भक्ती आनी ओप्रिमीत मोगान तुजे परजेची सेवा केली, तशेंच आमच्या भावा भयणीचे चाकरेन आमचें जिवीत खर्चूंक आनी अशी काळजान तावन तुजी खरी भक्ती करूंक आमकांय कृपा दी म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. बाबडीनो, फाल्यां म्हयन्याचो पयलो शुक्रार आनी म्हयन्याच्या पयल्या शुक्राराक सकाळीं 6:30 वाजता भोव पवित्र संस्काराची बोजवण जातली आनी मिसाची भेट. आनीक सांजेच्या वेळार आमी जीं आमच्या गांवांत पिडेस्त आसात तांकां कुमन्यांव घेवन येतल्यो. तुमच्या घरांनी जीं कोण पिडेस्त आसात तांची नांवां जरी तर तुमी आजून पासून ऑफिसान दिवंक ना जाल्यार ती तुमी दिवची आनी जांची नांवां तुमी दिल्यात तांकां तयार दवरची. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. सूर पदवीदार दिव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. उत्सवीक वर्साक मागणी. सर्वेस्परा देवा आमच्या बापा, काळा काळी तूं मनशाक आपयताय, आकारताय आनी पोसताय. बागेंत फ्रांसीस शावेराच्या आपोवण्या आनी मिसांवां पासत आमी तुका दिनवासता. तुज्या पुताच्या खुर्साचेर नदर थिरावन ताचें मन बदलप जालें. संवसारी मान सोडून मिस्योनारी उर्बेन शुभ वर्तमानाचो तो धिरादीक परगोटणार जालो. ताच्या रेलिकेची जबाचीक दाखोवणीक तशेंच 2025 उत्सवीक वर्साक आमी तयार जातना पवित्र खुर्साच्या बोळान आमचो एकचार थिराय. तुज्या उतराच्या उजवाडान आनी परिशोदीक मनान तुवें दिल्लें मिसांव सहभागिलीपणान फुडें व्हरूंक आमचीं पावलां उजवाडाय. अशें पवित्र आत्म्याचे स्फूर्तेन संवसाराक बरवसो दितली शुभ वर्तमानाची उर्बेवन परगोटणारा आमकां कर. आमेन. गायन घेऊया F23 पेज नंबर 96. F23. शांतीन वचूया, वचूया क्रिस्ता शांतीन वचूया, वचूया वचूया